बेकायदेशीर बांधकामां मोडपा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत सरकारान गरीब आनी सामान्य लोकांच्या घरांची राखण करपा खातीर अध्यादेश काडचो अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या. आरडीएक्स स्क्वायर ब्युरो रिपोर्ट. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली एक 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या गोवा हायकोर्ट जो आसा बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे आणि सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन एक ऑर्डर काडली की गोंयचे रस्त्याच्या सायडीन जितली इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा तांचे नोंदणी जावची, तांचे दे शूड बी आयडेंटिफायड आनी ताचे खंय तरी जो इन्फॉर्मेशन आसा ते कोर्टाक सबमीट करचें अशें सगळ्या पंचायतींनी मागीर सरकाराक, कलेक्टराक, मुन्सिपालिटीक इन्स्ट्रक्शन केलें. तें इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून ताच्या नंतर आतां आमी पळयलें जाल्यार आमकां लक्षांत येता की खुबश्या गोंयकारांक जे गोंयकार गेलीं कितलींशीं वर्सां आपल्या ल्हान ल्हान घरांनी ह्या रस्त्या सायडीन रावता तांकां सगळ्यांक नोटिसीस आयल्यात. नोटिसीस आयल्यात आनी त्यो मुन्सिपालिटींनी काडल्यात. म्हाका दिसता जे गोंयकार इतलीं वर्सां आपले सगळे सर्वस्वपणाक लावन ते थंय रावतात आनी तांच्यांनी तो ल्हानसो घराबो तयार केला, हांकां नोटिसीस येवपाक कारणीभूत कोण आसा? तर कारणीभूत आमचें सरकार आसा, सरकाराची पॉलिसी आसा अशें आमकां दिसता. आनी आज जेन्ना बारीक मनशांक, गोंयकाराक, बारीक गोंयकार जेन्ना सफर जावपाक लागला तेन्ना हें सरकार खंय आसा हो सगळ्यान पयलो प्रश्न. आमचो CM आमकां सांगता की आमी हाजेर कायदो काडटले, पूण हो कायदो काडपाक डिले कित्याक? आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव बाब प्रमोद सावंताक, जो आमचो गोंयचो मुखेली आसा, तांकां विचारपाक पळयता की ह्या बारीक कॉमन सादारण लोकांक सांबाळपा खातीर, तांचे घराबे सांबाळपा खातीर तूं कायदो बेगिना बेगीन काडटलो काय ना, हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें की कितलेशे, म्हणजे हांवें एग्जाम्पल दिली की 5 स्टार हॉटेल्स, कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट वाजोवपा खातीर तुमी जेन्ना ऑर्डिनन्स काडटात जाल्यार गोंयकारां खातीर तुमी काडपाक कित्याक वेळ करता? होय म्हजो सेकंड प्रश्न आसा. तिसरो प्रश्न हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदतां. आज जे सुंदर गोंय आसा आमचें, ते गोंयचे गांव आनी गांवचे रस्ते ही एक आमची आयडेंटिटी, आनी ती आयडेंटिटी आमची जगभर आसा की गोंयांतले सुंदर रस्ते आनी सुंदर गांव ही आयडेंटिटी पळोवपा खातीरच गोंयांत खुबशे लोक येतात. आज जेन्ना आमी म्हणटात की रस्तो वायडनींग जावपाक जाय, मान्य आमकां रस्ते वायडन जावपाक जाय, पूण कितले वायडन जावपाक जाय? आनी जेन्ना आमी हे वायडन करपाचो विचार करता, अशा प्रपोज रस्त्या खातीर जेन्ना आमी विचार करता जाल्यार ते कोणाच्या बेनिफिटा खातीर करता? आमी गोंयकारांच्या बेनिफिटा खातीर करतात, गोंयच्या सादारण लोकांच्या बेनिफिटा खातीर करतात, काय बिल्डर लॉबी खातीर हो सगळो प्रयत्न चल्ला? हो म्हाजो तिसरो प्रश्न. हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन की जेन्ना तुमी एक ल्हानशे एस्टाब्लिशमेंट, मागीर ते व्हडल्या मनशाचें आसूं, तें साल्वार करपाक तुमी जर इमिजिएट कायदो हाडपाक शकतात, आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक हें खबर आसा की कायदो हाडप हें सरकार काम करता. हाज्या पयलीं कितलेशेच केलां. आमी जाय जाल्यार एग्जाम्पलां तुमच्या मुखार दवरतात, अशीं कितलींशीं जाय तेन्ना दवरतात. आमी मागता की तुमी इमिजिएट करतले काय ना, आनी करना जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांनी हाजो विचार करपाक जाय आनी प्रत्येक गोंयकार हाजो विचार करतलो.